साखळीकारांच्या मोगाक आणि आदाराक लागूनच आयज आमदार, सभापती आणि मुख्यमंत्री जाले उपरांत राज्य आणि राष्ट्रीय पावण्यार काम करपाची संद आपल्याक मेळ्ळी। ते खातीर आपूण साखळेच्या लोकांचो ऋणी आसा। साखळेत येवपी विधानसभा वेंचणुकेची तयारी ह्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंतल्यान सुरू जाल्या आनी आतां मेळिल्ली व्हडली आघाडी तिगोवन दवरपा खातीर त्या वेंचणुकेंतूय आमकां कश्ट करचे पडटले। नावेली साखळेत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत येस मेळयल्या उपरांत आयोजीत केल्ल्या जैत सुवाळ्यात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। पळयात। मतदारसंघात येवपाक पावचो ना म्हणून खंयच्याच एकाय पंचायतीच्या मिटिंगेक हांव पावूंक ना किंवा एखाद्या बुथाचेर म्हणजे सगळ्यात पयली सांगता आसतना ह्या जिल्हा पंचायतीची जेन्ना निवडणूक डिक्लेअर जाली तेन्ना 5-6 जाणांनी इंट्रस्ट दाखयलो की हय आपुणूय दावेदार आसा, आपणाकूय भारतीय जनता पार्टी तिकेट दिवची। बट तिकेट डिक्लेअर जाल्या उपरांत एका सुद्धा दावेदारान कोणीच फाटी वळून पळोवंक ना, कोणीच कोणाक ऑब्जेक्शन करूंक ना। एक मतान सांगले दोतोर पार्टीन दिला कॅन्डिडेट, तुवें निवडला कॅन्डिडेट, 100% निवडून हाडपा खातीर आमी सगळे जाण काम करतले। ही एकजूट आमची एक फॅमिली। आम्ही सगळ्या जणांनी मागीर कोणी सगळे आसूं दी, सगळ्यांची आत्ता नावां घेवपाक वचना, बट सगळ्या जणांनी एकजुटीन मेळून काम केलें। हो आशिल्लो विश्वास तुमी जो म्हजेर दवरलो, हो आशिल्लो विश्वास तुमी जो पार्टीचेर दवरलो आनी तुमी सगळे जाण नेटात कामाक लागले। खंयसरूच हांव तूं न करता, हेवे दावे न दवरता आमच्याच फॅमिलींतलो एक मेंबर जाका आमी भारतीय जनता पार्टीची तिकेट दिली, डॉक्टर सुंदर नाईक, आनी ताच्या खातीर रात आनी दीस तुमी सगळ्या जणांनी कंटिन्युअसली काम केलं। त्या खातीर तुमचो हांवूय आभार व्यक्त करता। खरोखरच तुमकां हांव मनापासून खूप खूप धन्यवाद दिता। कंटिन्युअसली तुम्ही सगळ्यांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात काम केले आणि बाब सुंदर नाईक हाका निवडून हाडलो। सगळ्या जणांनी उलोवपाच्या आपल्या भाशणांतल्यान 2027ची तयारी 2027ची तयारी हे आमी कंटिन्युअसली उलयताले। म्हाका विश्वास आसा की ज्या पद्धतीचो प्रेम मोग तुम्ही म्हाका 2008 पासून आतापर्यंत दाखयता आणि भारतीय जनता पार्टीचेर प्रेम मोग हो तुम्ही तर 1999तल्यान दाखयता। हांव 99 म्हणण्यापेक्षा 1991तल्यान भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते हे ह्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाचेर मतदान करीत आसा 1991तल्यान। तेन्नापासून आतापर्यंत न डगमगता न थकता कंटिन्युअसली आम्ही म्हणटले जाका सेकंड जनरेशन आणि येवपी थर्ड जनरेशन सुद्धा हे भारतीय जनता पार्टीकडे सातत्यात वेगवेगळ्या आम्ही पार्टीच्या कामा निमित्तान एकजूट आसा, एक संद आसा आणि हीच एकजूट एक संद आमकां हाज्याय फुडें दाखोवपाची आसा। म्हणून येता त्या 2027च्या निवडणुकीची तयारी ही आतापासून आम्ही सुरुवात केल्या आणि म्हणून तर आयच्या ह्या मेळाव्याच्या निमित्तान आम्ही हे म्हणटा की 2027 मार्चात जावपी इलेक्शनाची तयारी आमच्या कार्यकर्ते हे आतापासून लागल्या आणि जी लीड आता ज्या बुथाचेर घेतल्या ती लीड आम्ही 2027 दवरपाचो आमचो सगळ्यांचा प्रयत्न आसतलो।